हिबिस्कस बरेनार स्टॅन आगेरा मुल्की सदर करता रोशू बचपे. इग्नेशियसाक वेळ पाशार करूंक कितेंय हव्यास भोव गरजेचो म्हूण बगुल्लें 1.5 म्हयन्या आदीं निवृत्त जाल्ल्या संदर्भी. रेल्वेंत 30 वर्सां काम करून अचानक कामांतावन मेकळो जाताना ताका दीस लांब जाल्लो. पुताचे नोकरी फाटल्यान ताची मिनत गरजेची म्हूण ताका बगुल्ल्यान ताणें हव्यासाची शिमटी धरली ना. पूण पुताच्या प्रतिक्रियाद्वारे ताका हेर आसक्त म्हत्वाची म्हूण बगलें. सकाळीं उठून दिसाळें कितलें म्हूण वाशयेत. टीव्हीचेर खबरो कार्यक्रम पळोवनी कांटाळो आयिल्लो आसा. वॉकिंगाक वेतालो, बाजाराक वचचें, खाणा जेवणाच्यो वस्तू, मांस मासली, उदक, वीज सकत आनी टेलिफोनाचें बिल्ल फारीक करचें इत्यादी कामां शिस्तेर केल्यारय बाकीचो वेळ कितें करचें म्हूण समजनासतना तो कश्टातालो. दनपारां जेवण न्हिदोवन तो नेना. बावडो इग्नेशियस. तो खाली बसोन नेना. आदीं दफ्तराच्या कामांत तो अव्वल. कंप्युटरा मुखार बसून कितलींय वरां कळनासतना काम करची शाती ताचे लागीं आसली. तसली वावट वातां नव्यान भरती जाल्ल्या तरणाट्यांतय दिसची अप्रूप. दफ्तरांत क्रिकेट आनी चलनचित्रांचे विशय घेवन वेळ पाशार करच्या युवजनाक देखताना इग्नेशियसाक जावची विराराय सदांची. इग्नेशियस आनी जुलियेटाक एकच फळ, तांचो एकलोसो पूत आर्थर. आर्थरान 1 वर्सा आदीं पदवी आपणायिल्ली. सारकें काम मात्र अजून मेळिल्लें ना. आपूण निवृत्त जाताना पूत बऱ्या कामार जायतें जोडटलो म्हणलें सोपान इग्नेशियसाचे जिणेंत खरें जावंक नातल्लें. तुजे थंय शिस्त ना. शिस्त नातल्ल्यांक सारके अवकाश मेळनात. पुताचेर इग्नेशियसाचें सदांचें दुरसोणें. आर्थराक समजून तो थकल्लो. ताका फुटबॉलाचें पिशें, नव्या पिक्चराची पिसाय, काम ना तरी शेजारच्या मामाता लागीं दोस्ती. ही इश्टागत काळजाच्या स्पर्शा म्हणसर पावल्या म्हणसो ताचो दुबाव भोवशा कितल्या मट्टाक सत म्हूण तो नेना. आपणें दुरसाल्यारय पुताक सदां पाठिंबो दिताली जुलियेट. आवयच्या कोंड्याट्या वरवीं आर्थर इल्लो बेजबाबदार जाला म्हूण इग्नेशियसाची पातयेणी. हे विरारायेतावन मेकळो जावंक आपणाक हव्यास गरजेचे म्हूण ताच्या गुमानाक आयिल्लें. पेटो आनी माजरांक पोसच्या विशीं ताणें चिंतलें. तांचे लोवेची घाण तो कांटाळटालो. समाज सेवेंत ताका आसक्त नातल्ली. समाज सेवकाचें पॉलिटिक्स ताका अवमानातलें. चलनचित्रां ताका विरार करतालीं. खेळांनी ताचें ध्यान रिगनातलें. पार्ट टायम कामाचें प्रयत्न केलें. आसक्त दाखयिल्ल्यांनी सारको सांबाळ बसयलो ना. 3 दिसां आदीं दिसाळ्यार देखले इस्तिहार घेवन तो ग्रीन नर्सरीक पावलो. चेडट्यांनी मांडून दवरिल्ल्या थरावळ झाडांनी ताका भुलयलें. घरा भितर 5वें परिसर रुतां करूंक ताचें मोन ओडलें. झाड संबंदी ताका सडीत माहित नातल्ली. नर्सरीच्या मॅनेजराची सल्ला घेतना ताणें 7-8 वर्गांच्या झाडांची विसवण दाखयली. तो सैमांत आमसोरी न्हय. सैरानाद्वारी मॅट काडच्यांत निपूण. सडीत संख्यान एकच पावटी हाडचें प्रास पयलें एक झाड मोलावन रुतां करचें ताका सारकें म्हूण दिसलें. ह्या अणभवाद्वारे सवकास सडीत झाडां घरा भितर वाडोवचे विशीं चिंतेत म्हूण ताणें इरादो केलो. हे हिबिस्कस. नर्सरीच्या मॅनेजरान बोट दाखयलें. ह्या झाडाचेर सोबीत फुलां फुलतात. रुंद 5वी पानां. झाडाची फावो ती जोगासान केली तर रुखां बरी वाडटा. जोगासान? आपणा प्रास ह्या झाडाचो व्हरतो पोस हेर कोण करूंक शकता? पयशे फारीक करून छाट्टी रिक्षार घालून तो घरा आयलो. परगांवांत जल्मोन मंगळूरांतावन पयस व्हड जाल्ल्या इग्नेशियसाक त्या झाडांची वळख नातली तरी मंगळूरांत जल्मांतावन जायतीं वर्सां खर्चिल्ल्या जुलियट झाडाची जात पारकिली. हें दसमीचें फूल परी दिसता, ती म्हणाली. दसमीचें म्हळ्यार मंगळूरच्या गांवांनी पळोवंक मेळचें भोव सामान्य झाड हें, तिणें विवारिलें. ह्या झाडाक कित्याक तुवें पयशे येतले? हाचो फांटो हाडून पुरल्यार सोमेत जड जाता. आपलेस्तकी जाता, फुलां दरबस्त जाता.
म्हळ्यार हिबिस्काचो फांटो हाडूंक हांवें मंगळवाराची भेट करचे आसली म्हणटायतूं तो तापलो. ही झाडां ह्या शहरांत हांवें ते पळयल्यांत, जुलियटान जाप दिली. हे जड मामाताच्या वट्टांत हांवें पळयलां, अर्थरान मुखार इलें. म्हाका सांगलें तर हांव फांटो हाडटो आशिल्लो. अर्थराचें फ्रेंड मामाता. मामाताच्या आवय बापायक मासलेचे बिझनेस. मासले विकच्या कुटुंबासंगी अर्थराची सळगी इग्नेशासाक कांयच नातली. तांची दोस्ती तुटोवंक ताणें दिल्लें शर्माव सर्व व्यर्थ जाल्लें. हें झाड कित्याक हाडलें म्हूण भोवशा तूं नेनाय. इग्नेशासाचें तोंड सावळेलें. म्हज्या एका उतराक सोमेत मान दिनातल्या तुजेर ह्या फुडां वेळ आठवचो ना म्हणून हांवें निचेव केला. तो अनमोल वेळ हांव असलीं जायतीं झाडां पोस करच्यान खर्चितलों. म्हजो वेळ निरफळ जावचो ना. अर्थराचें तोंड बावलें. तुज्या हिबिस्कस आनी ह्या चेरक्याक कितें कनेक्शन? जुलियटाचें काळीज दुखलें. चेरक्याचो मूड भंग करचें तुका संवयर पडलां. चेरक्याक दुखच्या विशीं तिका समजणी आसा. ताच्या सभावाद्वारी आपणाक तो कितलें दुखयता म्हूण तिणें चिंतून पळयलां. झाडाची चाट्टी ताणें टीव्हीचे बोगलें दवरली. 5वी झाडां सिटींग रुमाची सोबाय चडयता म्हणच्यात दुबाव नातलो. हें जड घरा आयिल्ल्या उपरांत इग्नेशासाक ताच्या हिबिस्कासाचेर विशेश मोग आनी मायपास उदेलो. तें जड वेगीं वाडून फुलां दिवच्या सांगाता रूग जातलो म्हूण तो बरवसलो. सकाळीं उठून दांत ब्रश करून च्या पिवच्या पयलें झाडाचेर एक दिश्ट घालिनासतना ताका समाधान नातलें. पानाची नवी आंखरी तो सोदतालो. मम्मी, फाल्यांचें मॅच आमकां भोव म्हत्वाचें. कोचान म्हाका सेंटर फॉरवर्ड खेळोवंक सांगलां. जिखल्याव तर आमी सेमीफायनलाक पावतले. शेनवारा सकाळीं नाश्तो जाल्या उपरांत अर्थार आवय लागीं म्हणालो. पुताचो विचार करया म्हूण ताका भोगलें. प्रयत्नपुर्वाकी ताणें मौनताय सांबाळली. पूत सिटी क्लबाक खेळटालो. पूण कॉलेजीक ह्या सिटी क्लबाक खेळून येद्दोळ मेळ्ळें तरी कितें? तो वेळ नवकरी दृश्टेन खर्चिल्लो तरी येद्दोळ खंयच्याय बरें काम मेळटें आसलें. हांव 3 गोल मारले मम्मी. चारित्रेन पयले फावटी सिटी क्लब सेमीफायनलाक पावलें. आयतारा सांजेर खेळून आयिल्लो अर्थार बोबाटलो. पुताक उल्हास पावटवया म्हूण तो प्रेरीत जालो तरी एका बेकार फुटबॉल खेळगड्याक उत्तेजीत करूंक ताचें मन आयकलें ना. काम नासतना फुटबॉल खेळून कितें फायदो? गेल्या त्या म्हयन्यांत इग्नेशासान रेल्वेंत हुंसल्या उद्या रस्त्या नारायण रावाक मेळोवंक पुताक सांगलें. अर्थरान रेल्वेची परिक्षा दिल्ली. नारायण रावाक भेटोवंक परिक्षेचे नंबर दिले तरी कामाची वेवस्था जातली म्हूण इग्नेशासाचो बरवसो. आपूण प्रयत्न करता म्हूण नारायण रावान आश्वासन दिल्लें. अर्थरान रेल्वेची परिक्षा दिल्ली खरें, पूण नारायण रावाक तो भेटलो ना. हांवें परिक्षा दिल्या, काम मेळटलें, शिफारस नाका. अर्थराचो वाद. तुका जिणेचो अनुभव ना. इग्नेशासाचो राग स्पश्ट दिसलो. आयच्या काळार शिफारस नासतना काम मेळना. पूत कित्याक आपणाची उतरां कानाक व्हरिना? उपकारा पडनातलीं तत्वां, मामाताची इश्टागत, फुटबॉलाची पिसाय, हिंदी पिक्चराचेर आसक्त. कसलो फुडार फावो जातलो आपणाच्या एकल्याच पुताक? शुक्रार सकाळीं उठून झाडाचेर नवी आंखरी पालिल्या गे म्हणच्या बरवश्यान इग्नेशासान झाडाचें तपासान केलें. इतले दीस पाशार जाल्यारय हें झाड कित्याक वाडूंक ना? वाडावळ आसा तशी रावल्या म्हूण चिंतून तो कंतिश्ट जालो. नवे आंखरेची झळक नातली. म्हाका निराश करिनाका. झाडाच्या मुळाक उदक वतून तो म्हणालो. तुजेर हांवें जायतो बरवसो दवरला. ताच्या उल्याक झाडांतल्यान प्रतिक्रिया आशेलो तो. हें काट 10 सवाळाचें झाड हाडच्या बदलाक तुवें मनी प्लांट हाडिचें आसलें. जुलियटान ते सांजेर तेर्सा उपरांत आपली अभिप्राय दिली. येदोळ वाडून सोंपतें आसलें. पयशे खाली जावच्या घरांत मनी प्लांट वाडचें असंभव. इग्नेशियसान पुताक आयका सारकें स्पश्ट उतरांनी जाप दिली. तुज्या उतरांनी राजाव ना. बायलेन सोंडिलें ना. पयशांक आनी मनी प्लांटाक कितें संबंद? तुजी तकली दड्ड जाल्या.
ह्या हिबिस्कसान म्हजी तकली दड्ड गेल्या तो पुरपुरलो. ह्या झाडाचेर घेतिल्ली वावट आनी उमेद निर्फळ जावंक लागल्या. सैरान सांबाळ जुलियटान धैर्य दिलें. थोड्या झाडांक पाल येवंक आनी बोळ जावंक वेळ लागता. मुखल्या 4 दिसांनी कितेंय बरेंपण दिश्टीक आयलें ना. इतल्या पावणांतल्याक त्या सकाळीं उठोन झाडाचेर नदर भोंवडयतना पिकी पानां ताच्या दोळ्यांक सांपडलीं. अवाक्क जालो इग्नेशियस. गरमी सोंसूंक जायनासतना पानां पिकोवंक लागल्यांत म्हणून ताणें चिंतलें. फ्रिज्जांतले आयसाचे कुडके विसून ताणें झाडाच्या मुळाक घाले. ह्या मदें सेमीफायनलांत सिटी क्लबान आपलें मॅच होगडयलें. आर्थरान एक गोल मारलो. जाप जावन विजेत पंगडान 3 गोल हांकां दिल्ले. ते सांजेर आर्थर सारकें जेवलो ना. काम ना म्हणून सारक्या बेजार आयना. मॅच चलवल्लें म्हणची निराशा. हांकां कोणें समजोवचें. एक विशय जाणाय. ते राती न्हिदोंक वेताना बायलेन खबर दिली. आर्थराचे इश्टीन ममाताची सैरीक घट जाली. वय गी, तो आनंदान हुस्कारलो. आर्थराक ममाता लागीं लाबडे आसात म्हणून हांव समजल्लो. तुवें समजल्लें सर्वसत्य न्ही, तिणें तीर्प दिलें. ती एकामेका पसंत करतात म्हणून ताणें खुद्द ह्या हेर कोणेय तुका सांगलां? ना म्हूण ताणें तकली हालयली इग्नेशियसान. तर तूं कशें त्या अंताक पावलोय? जुलियटान विचार केलो. एकाच क्लासीन शिकोवन सळगेन उलयल्ल्या फरा तुजे तसले अशीर समजनाचे आपलें कल्पन सतपण फात येतात आनी कल्पनाच्या बियान दीस सारतात. चिंताप अशीर जावं या रोवन आपणाचो चेरको ममाताच्या जाळांतावन मुक्त जालो म्हणून तो खूश पावलो. ताणें देवाक अर्गां दिलीं. अचानक ताका झाडाचो उडास आयलो. आपणाचें हिबिस्कस केदींकच फुलां दिवचे स्थितेक पावचें ना? सकाळीं उठतना ताका सडीत निराशा राखून आसली. झाडाची जायतीं पानां पिकोवन सकलां गळिल्लीं. निराशेन ताच्या दोळ्यांनी दुकां उदेलीं. चट्टे समेत झड उखोलन कचऱ्या डब्याक उडोवया म्हूण ताका भोगलें. झाडां वाडोवचो हव्यास आपणाक सांगिल्लो न्हय. आपूण फुलांची स्वप्नां पळोवन आसलो. ह्या झाडार नवीं नवीं पानां सोड. असलीं पानां झडूंक लागल्यांत. भोवशा मुखल्या 1-2 म्हयन्यांनी चट्टेंत सुखें मुळकाट मात्र उरतलें. पयशे, वेळ आनी मिनत व्यर्थ जातली. आपणे शर्माव दिवंक बंद केल्या दिसा तावन आर्थराच्या स्वभावांत म्हत्वाची बदलावान ताच्या गुमानाक आयिल्ली. फुटबॉल खेळटालो. इश्टा लागीं टेलिफोनार अनावश्यक गजाली करतालो. ममाताची फोनां येतालीं. नवीं पिक्चरां पळयतालो. पूण सांगातास कामाच्या सोदणेर गंभीरता सडिल्ली. दिसाळ्याची इस्तिहारां विसोन अर्जी तप्पलाक घालतालो. टेलिफोनार संदर्शनाक प्रयत्न जारी आसले. हप्त्यान 4-5 फावटी सोबीत न्हेसून टाय बांदून फायल घेवन भायर वेतालो. भोवशा इंटरव्यूवाक वेतालो जायचे. पाटी येतेस आवय आनी पूत पुसपुसोन उलयतालीं. इस्तिहारांचेर भरोसो दवरून मनशाक काम मेळटा आसो येताल्यो इग्नेशियसाक. आपणें दिल्ल्या वळखीच्या व्यक्ती फाटल्यान गेल्लो तर येदोळ नवकरी आपणावन हातभर जोडटो आसलो. नासाक तयार जाल्ल्या हिबिस्कसाक देखताना तो विरार जातालो. हें जड आपणाची बेपरवा करता. देसवाटेचो फोंडू खुद्द खणून आसा. सोमाराच्या त्या दिसा सकाळीं नाश्तो करून आर्थर बरें न्हेसोवन गेल्लो. इग्नेशियसाची तकली ताचे हिबिस्कसाचेर केंद्रीकृत जाल्ली. चडीत जतन आनी पोस करच्यांत आर्थर नातलो. ताणें निचेव केलो. झाडाची चट्टी उखोलन भायर उडोवंक तो तयार जालो. तवळ वरां सकाळींची 11:30. दार उक्तें करतना भायर तावन फाटीं येवचो आर्थर ताका मुखार भेटलो. ताचें मुखामोळ संतोशाच्या किरणांनी प्रकाशतालें. डॅडी, म्हाका काम जालें, बोबाटलो आर्थर. इंडियन एअरलायन्साच्या पब्लीक रिलेशन्स विभागांत. म्हज्या ह्या वर्साच्या फुटबॉल प्रदर्शनाच्या आदारार म्हाका हें फावो जालां. कामा सोवें घर आनी कार मेळटलें. तांच्या नव्या फुटबॉल पंगडांत म्हाका स्थान फावो जातलें. आर्थराच्या ताळ्यांत व्यक्त जावचो संतोश वर्णूंक असाध्य. पुताचेर मोतींत शिजोवन आसचो तिरस्कार एकाच खिणान धुवन गेलो.
ताणें हाती चट्टी सावकास सकला दवरली. उल्हास तुका, इग्नेशियसान पुताक अभिमानान आरायलो. कॉंग्रॅट्स पुता, जुलियटाचो संतोश सांगचो न्ही. तूं असाधारण म्हूण हांव जानासली. ही चट्टी घेवन तूं खंयसर भायर सरलाय? पुतान विचार केलो. हें जड मोर्चे स्थितेक आयलां. हांवें बरवसो उगडायला. उडे नासतना हेर उपाव ना. इग्नेशियस निराशेन म्हणालो. एक वाट आसा, आर्थरान बरवसो उसारलो. वॉट? इम्पॉसिबल. इग्नेशियसान तकली हालयली. हर एका समस्याक एक परिहार आसा, पुतान आयडिया दिली. हांवें थोड्या दिसां आदीं इंटरनॅटांत ह्या विशीं वाचलें. हिबिस्कस घरा भितर वाडोवच्या झाडां वर्गाचें न्हय. घरच्या बंदपसांत आनी बंदधडेंत तें हे स्थितेक पावलां. तुवें घाल्लें उदक सड जावन पाळां कुसल्यान. जतन गरजेची, पूण विपरीत बरी न्ही. हांगासर तुजी जतन विकासाक आडखळ जावंक पावल्या. तूं थोडे दीस ही चट्टी बाल्कनीच्या वोताक दवर. उदक सुकतलें. उपरांत गरजेचें कितें इल्लेशें उदक घाल्यार बरें. ह्या झाडाक स्वतंत्र हव्यांत जियोंक एक अवकाश फावो कर डॅडी. हें झाड खुद्द जियोंक शिकतलें. पुताच्या उतरांनी राजावन झळकालें इग्नेशियसाक. इग्नेशियसान तेच घडये चट्टी बाल्कनीर दवरली. दावेक थोड्या दिसांनी उदक सुकोवन माती घट जाली. पानां झडची रावलीं. आंक्रो फुटल्यो. नवीं पानां उदेलीं. बंगे दिसोन आयले. फुलां फुल्लीं. झाड वाडलें. इग्नेशियसान हेर तरावळ झाडां हाडून फोस केलो. ताच्या बाल्कनीर एक सोबीत वोर्त तयार जालें.